सगल्यांक तुमकां देवाच्या आशिर्वादान बोललो दीस सांगता आनी मागीर मगच येवकार ह्या आयच्या मिसाचे समारंभाक आमची निमाणी तयारी ह्या पवित्र तीन दिनांक वी विल एंटर द होली त्रिदूम फ्रॉम टुमॉरो. दिस इज द लास्ट एंड फायनल प्रेपरेशन. मागुया मिसांतल्यान जेजूच्या रात जेवणाचो समारंभ, ताचे कोश्टा मरणाचो शुक्रार आनी ताचे पुनर्जीवनपणाचो दोबाजो आमी काळजाचे भोगतीन आनी उमेदीन समारंभूक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. कोश्ट सोसून मरून जिवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बामडीनो आमी सांत वांटो घेतना आना मारिया वाज हे आमचे भयणी पासून आमी मागता तिची गोची आज 3ऱ्या वर्साचो उगडास करतात. हे आमचे भयणीक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची बागेली कोर म्हूण मागतना सुइजल आल्मेदा हे आमचे भयणीचो वाडदीस, तशेंच जोलिझा फेर्नांडीस हिचोय वाडदीस, तांकां तशेंच आपलो वाडदीस आज समारंभ केल्यांक देवाचो आशिर्वाद कुडी आत्म्याची बरी भलायकी मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवन निमाणी तयारी आमी करतना आमकां सगल्यांक मिसाचे भेटीचो मोग दी. आपल्याकूच मोडून दिल्लो जेजू आमचें खाण पिवण जाता. जेजूच्या जेवणाच्या बोळान सगले तरेच्या वायटाचेर भोव करून आस्त संवसारी वस्तूंची दुडवांची आमकां मेकळी कोर म्हूण मागुया. कोणती बरीच काळजान म्हणुया हांव पातकी सोरपोत वेदार देवाक आनी तुमकां बामडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. सदांच वार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बामडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोत वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, काकूत कोर. Krista काकूत कोर, काकूत कोर. Krista काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, काकूत
आरतुया आमची एक एकल्याची इंते सवा बापाक उबारुया. जेजूच्या रात जेवणाचो समारंभ एक कुटुंब कसो आमी फाल्यां करूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमचे खातीर कुर्सार मरून तुज्या पुतान सैतानाचें बोळ मोडलें. तुजे उगुनीत जाणवाईचे आनी मोगाचे येवजणे पासत आमी तुका दिन वाचतां. आनी ताचे सांगताक एक दीस आमकांय आनी आन्न मारिया वाज आमचे भयणीक पुनर्जिवंत कोर म्हूण विस्वासान मागता. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. इसायास प्रवक्त्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोर्वेस्परा दुनियान म्हाका कोऱ्यासिसाची जीब दिल्या. तकलेल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक कोरो सीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सोर्वेस्परा दुनियान म्हजे कान उकडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोल करूंक ना, परसुरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे खाड पिसुसतल्यांक म्हजे पोळे दाखयले. म्हज्यो किण्ण्यो कुदताले आनी म्हजे तिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सोर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्या फातरास भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हणून हांव बरें जाणो. म्हाका न्हीद करून दिता तो आंगाच लागीं आसा. कोण म्हजेर गाडाणां करता जायत वय जाल्यार बरोबर निती सोबे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार करता जायत तर म्हाका म्हजेशी येवं दी. तर ताका म्हजेशी येवं दी. दोनी सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक फुडें सरतलो. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगळीं म्हणुया. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजे खातीर हांव केबाडां सोंसतां. तुज्या पासत लॉज भोगतां देवा. देखूनच जाल्यार हांव म्हज्या भावा भयणां मोदें पोरको. म्हजे काशा आवयच्या भुरग्यांक जाला पोदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका किणटात ताच्यो किण्ण्यो म्हजेर पडटात. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हजी कोण तरी दया करीत म्हूण रावतालो पूण कोणूच ना जालो. कोण तरी म्हाका बुजवण दीत गाय म्हणून पडयतालो पूण कोणूच ना मेळ्ळो. उडफाटें खावन तांणी म्हाका वीख दिलें आनी म्हजे ताणीक म्हाका पिवंक दिल्लो सिरको. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. गायना करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणटलो. हें पळोवन खालती मनशां संतोसतलीं. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्परा आयकता दुबळ्याची मागणी. सांगल्यांनी आसलेले आपल्या चाकराक तो विसरो ना. जबाब. तुज्या व्हडान म्हाका आयक देवा. उद्गार. नोमान आमच्या राया. तूं बापाक खालतो जालोय. शांत मेंद्र्याक मारूंक व्हरता तसलो. तुका कुर्सार मारूंक व्हेलो. Survispor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
Moima tuka somya. बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेल यादनिकाशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातान घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दीस थावन ताका धरून दिवंक बरो सोयेग तो पडयो नासलो. फूग नासलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयले, तुजें पास्काचें जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, उमक्या मनशाक शारांत मेळूंक बोचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला, म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातूच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवता खाता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जोबोर कोंती बरीच जाले आनी एकलो म्हणूंक लागलो, सायबा, हांव गायतो. ताणें असो परतीपाट केलो, म्हजे बरोबर ताटांत हात घालता तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताचें कोटा. जल्मुंकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. पूण ताचो घात घेतल्या जुदासान अशें म्हणलें, गुरुजी, हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवेंच सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो महान हे. Wakani tuka Krista. भाव-भयणीनो, एका गांवांत खंय एक गिरेस्त भाटकार आसलो. खूब पयशे आसले, खूब भाटां बेसां आसलीं, पूण हिमटो आसलो, मायजर. कितेंच ताचें कडलें सुटो नासलें. इगोर्जेन थंय 5 बिगारान कसले तरी रिपेर्स करपाच्या काळान उलो मारलो लोकांक. तो 5 बिगारा लागीं ताका बॅट करूंक आनी झगडूंक कसो आयिल्लो. तेन्ना खंय 5 बिगारान ताका वळखतालो तो. ताचे वयर ताच्या रुमान दितूच 5 बिगारान खंय ताका व्हेलो आनी सांगलें, म्हजे बरोबर ये. आनी जनेल आसलें 5 बिगाराच्या रुमाचें बंद आसलें आनी आरशे आसलेच त्या जनेलाक. जनेल उगडनासतना 5 बिगारान सांगलें, खंय बाबा आरशांतल्यान कितें पळयता तूं? आनी ताणें सांगलें, खंय आरशांतल्यान म्हाका दिश्टी पडटा, लोक चलता, येता, भोंवता, भुरगीं खेळटात, दिश्टी पडटा. मागीर खंय ताका आनीक एक आरशाशी व्हेलो आनी त्या आरशांत ताणें विचारलें, खंय 5 बिगार, तूं कितें पळयता ह्या आरशांत? ह्या आरशांत हांव म्हजेंच रूप पळयतां, भाटकारान सांगलें. खंय तेन्ना खंय 5 बिगारान सांगलें, पळय, दोनूय आरशेच. अंतर ही की ह्या आरशाचेर जातून तुका आनी कोण दिश्टी पडना, तूंच दिश्टी पडटा. त्या आरशाच्या फाटल्यान सिल्वर घातला, लिटल सिल्वर इज पूट ऑन दॅट ग्लास, आनी दॅट्स वाय यू कांट सी अदर्स, यू कॅन सी युअर सेल्फ. भयणी भावांनो, मनशाची आस्त मनशाक कुड्डो कुत्ता. तो दुसऱ्याक पळयना, आपल्याकूच पळयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जुदासाची खबर मेळटा. तुमी म्हाका किशें दिशात हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार?
रुपयाचे 30 नाणे, 30 silver coins, 30 silver coins is equal to Jesus, the Savior. 3 वर्सां जुदास जेजू सांगताक भोवलो, ताची उतरां आयकली, ताची मिलाग्री पळयल्यो. तो सारको लागीं 12 मजलो आपल्या बाराबूर आसच्याक टू बी विथ हिम, टू गेट फॉर्म्ड थ्रू जीजस. हे 12 जाण आसले. आनी जुदास कितें करता? आस जाता ताका पयशांची, दुडवांची. पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार हू बिट्रेड हिम सोडून गेलो. आनी कितें करता? आपलो जीव दिता. मागीर जेजू ताका सांगता, हांव तो गुरुजी, हांव गायतो. आनी जेजू ताका जाप दिता, तुवें सांगलां. पूण ताका कोणाक कळना. हें खाशेलेपण देवाचें, आमचें सवें. देवाचें खाशेलेपण सगळे आसले. कोण घात घेतलो तुजो? बागेन जीव हांव सांगता, जेजू सांगता तांकां, म्हजे बाराबर म्हज्या ताटांत हात घालता तोच म्हजो घात घेतलो. परतून सांगता जुदासाक, तूं करूंक सोदता तें बेगीनूच वचून कर. मातयेवाच्या शुभवर्तमानांत जुदास विचारता, हांव गायतो? आनी जेजू ताका जाप दिता, तुवेंनूच सांगलां. बट नो बडी डेअर्स टू अटॅक हिम. आयच्या पेपराचेर आयलां, एका वॉशिंग मशिनांत थंय तुमी दवरूं शेता. वॉशिंग मशिनांत थंय पयशे मेळ्ळे 2 crores कोणाचे वॉशिंग मशिनांत, आनी घालून दवरलेले खंय. आज पेपराचेर येयला. थोडो लोक खंय चोर पावना जावपा फ्रिजींत, जंय आमी डीप फ्रिजर आसात, नुस्तें दवरतात, थिंगा दवरतात. थिंगा चोर पावनात. बाबडीनो मनशाची आस्त, स्पेशली एज फार एज मनी इज कन्सर्न. मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल म्हणटात. सारकें तें. जुदासाक गोडी लागली. आनी देखूनच तो इतलो फुडें गेलो. जे देवान आमच्या हातांत घातलां तें खरें म्हळ्यार आमचें न्हय. आनी प्रत्येक खिणांत, प्रत्येक पावलांत बाबा बुडीनो आमकां जागृताय हाडटा. आमी धूळ आनी माती. आमी कितलीं आमचें अर्दें धाडोवन हें सगळें म्हजें म्हळें जाल्यार देखून तें म्हजें जायना. ह्या दिसांनी आमी कुमण्या वता. काल एका बिल्डिंगांत गेले आमी. 9th floors आहात, पॉश अपार्टमेंट. म्हाका सांगूंक लागले ते अपार्टमेंटाक 4 crore 4 crore. म्हाका भितर वचो नाका म्हणटा. कोण? सिक्युरिटी आहा, वचो नाका. म्हणून कुमण्या वता. फोन कर म्हणून. बरें, फोन केलो. मागीर वचूंक जायना. ताणें आपल्याचें कार्ड काडलें आनी तें आरशाक लायलें. तेन्ना आरसो उक्तो जालो आनी भितर वचूंक जाय. तालिगांव या भायर न्हय. आमची परिस्थिती ही बाबडी. आमचें म्हणटा तें कांयच ना. आमचें म्हणटा तें कांयच ना. जुदासाक दिसलें 30 रुपयाचे नाणें घेवन हांव म्हजे मेस्त्रीक उमो दिवन म्हणटलो, होच तो.
But he was expecting something different. जेजू ल्हान जातलो तांचे मदलो. कितले फावटी ताका फातरावंक सोदताले ते, ताका दवरूंक सोदताले, कांय करिनाहलो. जेजू ल्हान जातलो तांचे मदलो. This time also he will do the same, and I will get 30 pieces of silver. They'll be mine. But Jesus surrenders himself. It was the will of his Father that two of them, that Peter should deny and Judas should betray. It was the will of the Father. And Jesus surrenders. And Judas is not only grief-stricken, says, I have no purpose to live in life. हांवें म्हज्या मिस्त्रीक विकून दिलो. And he finds easy way, suicide. ते 30 रुपयाचें नाणें व्हरून तो शेवटून देव मंदिरांत उडयता. भाव भयणीनो, आयज आमी घरा वयता आसतना हें मनांत दवरया. Avarice, greed for money brings our own downfall. देवा आमचे लागीं कितें आसा वो आमी कितेंच सगळें तुजें फुंक्या देणें. हें देणें घेवनूच देवाचे मोहिमेक आमचें जिवीत जियोंक जेजू लागीं आमी सांत कृपा मागुया. बेटोनेंग आमी गायन गावया. C17 गोवा कोणयो बारीक ओळख्यो पान 35. C17 page 35. गोवा कोणयो बारीक ओळख्यो उंडाचा जीवा बसून मोज्या बाबा मोयरी वांगडा जेजू भितर जिवीत मोजे विसार बेगोन जाता मनशा जिवा उडो बसून पडे मनशाक सोडून जिवीत सोडून खुशे म्हाका Jesus of it, Onkau Kuka, Jivit Roji, Unshak Soru, Jivit Soru, Kushe Papa, Jesus of it, Onkau Kuka, Jivit Roji. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा जेजूच्या कोश्टा मरणाचो गूढ समरंभून आमी तुका भेटयता. ती देणी दयेन मानून घे. आमच्या जिविताची भेट तुका करूं आनी सगळे तुजे देण्या खातीर तुका दिन वासून ताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ करतना अदीक भक्तीपणी आमचें जिवीत जियोंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय वाडटा. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी शास्त्रांचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. ताचे जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवीक पुनर्जिवंतपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेले आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही मोठी गोडतित्वां सोडवणीची आमी भक्तीन समरमता ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दलबार
संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखणटा स्वर्गार. तांची वाखणणीक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Tobi, 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 Domarazo, Sorves Vordu, Tobi, 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 Domarazo, Sorves Vordu, Sorgavi, Sosar Vollea, Tuja voivova, uzorgi, uzorgi, lugazolizo, sorvis voraci, navideta, vedata caso, uzorgi, देवा आमचे बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचे तांय भोव मोगाळ. देखून तुजे तांय आमचें उपकारी मौन दाखोवं आनी सगळे तुज्या देण्या खातीर तुका दिन वासूं हो उंडो आनी सोरो आमी तुजे मुखार हाडटा. आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागता. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुजे पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. अशें तुवें आमकां दिलाय तोच तुजो पूत आमी तुका भेटयतले. आपले मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें दाकास्वरान बोलोवली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. म्हणजे रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक करोराचें हें रगत पातक्यांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुजे कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या, संवसाराच्या सर्वंडारा आमची सर्वण कर. बापा, जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आतां आमी करता. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उगडास करून आमच्या पासत कुर्सार किडायलेली ताची कूड आनी आमच्या पासत कुर्सार वारोयलेलें ताचें रगत आयज आमी तुका भेटयता. बापा, जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बरोबर आमकांय तुजे बेगीन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. फ्रांसिस्क आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा कडेन मनाचे आनी काळजाचे एकवटांत आमकां सांबाळ. बापा, तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय. देखून आमी मोग करता तांकां तूं विसर नाका. तांकां दुराक आनी सांबाळ म्हूण मागता. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणांक, आना मारी वाज आमच्या भयणीक, तशेंच ल्हानांक आनी व्हडांक तुज्या सर्गीच्या सुखांत घे म्हूण आमी तुका विश्वासान प्रार्थना.
अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती बागेवन जुजे बागेवन दोमनूत आमचो आस्कारी बागेवन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भोगता बरोबर तुज्या राज्यान आमकांय वांटो दी. कोश्टान दुखीक सांपडलेल्या सोमेस्तांची तूं दया कर. देसान देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतले सगळे मनशांक तुका ओळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोवंक कुरपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां मोग दाखयला. तो मोग ओळखून आमी अजाप जावन तुका वाखाणून म्हणटा त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनांक आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीचो तुजें नांव पवित्र जावं तुजो राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बोगोस आनीक आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरविशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वाकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनीक मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक मळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तो सिकाय कोटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वस्त जेजू आमकां एकल्याक आज उलो मागता. सगळ्यान उदीक ताचेच एकचारांत आनी मोगांत आमी जियो. तो आमची कोरी ग्रेसकाय. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी. सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जिविताचें उदक जिविताचो उंडो जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना गायन गावुया. D23 पान 60 D23 पेज 60. जिविताचे उदक योग्योचे ताणेल्यार जिविताचो उडो घेवचे उगेल्यार जिविताचे उदक योग्योचे ताणेल्यार जिविताचो उडो घेवचे उगेल्यार
saka vakcinata ori svoci soci aile to weekend zvuke zona un shalmoci bavarte olia kenna saka vakcinata ori svoci soci aile to weekend zvuke zona amso okno nanela tuka vivo asheta amso okno ukela tuka kavu gauneda amso okno nanela tuka vivo asheta amso okno ukela tuka kavu gauneda. प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा, आमचे विश्वासी बापा, आमी तुका समोर पिलां तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण परगट करता. येताचें मरना वरवीं तूं आमकां अमोर जिवीत दिताय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तें मोहिमेंत अमोर जिवीत पुनर्जिवंतपणांत आमकां मेळटलें म्हूण तीर बरवंसो धरून हे दुखाच्या कोणांत आमचे क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे दिरान चलूंक आमकां फाव कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां सकाळीं आमचे इगोर्जींत आगतना सांजी 5 वरांचेर सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ आमी करतले. द लास्ट सपर सांजे 5 वरांचेर सगळे आख्खी ताळगांवची फिरगोज आमी एक जावन हो मिसाचो समारंभ करतले. फाल्यां मोहिमा देवाक आमी गीत गायतले. गितांतल्यान ह्यो गांठो वाजयतले. आनीक पास्कांची जागरण सुरू जाय पुऱ्यान आनीक आमी गांठो आयकुचे ना. खेरीत भाशेन फाल्यां बरे भाशेन हे समारंभांत वांटो घेवया. माटवांत जागो आसतलो. आमी सगळीं बरे भाशेन बसून माटवांत मिसांत वांटो घेवया. फादर आयबो पिलार संस्थेचो याज्ञीक आमचे बरोबर आसतलो आनी फाल्यां देवाचें उतर आमकां पुरगुट्टलो. आमी जाणा फाल्यां 3 समारंभांचे आमी उगडास करता. मिसाची भेट जेजून घडली हे म्हज्या उगडासाक करात म्हूण याज्ञीकपण स्थापलें आनीक पांय धुवन आपल्या शिसांचे मोगाची सेवे चाकरीची आज्ञा आमकां दिली. आमचो बिश्प साहेबांचो परिशद सिनेड आमकां उगडास करता. एकचारान पवित्र सभेन आपले मिसांव ओळखून घेवन तें फुडें व्हरूंक मागुया. आख्खी पवित्र सभे पासत आमच्या गांवच्या सगळ्या भाव भयणां पासत, भोव करून पिडेंत आसलेल्या भाव भयणां पासत. फाल्यां मिसां पयलें 5 वरांचेर सगल्यांचे मीस, दोबाजीक मीस आनी मीस जाल्या उपरांत आमी जेजूक हांगा हाडून दवरतले आमच्या आल्ताराचेर आनीक भेटो जातल्यो.
मागीर 6:30 वरांचेर मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. 6:30 मास इन इंग्लीश. आनी 8 वावर कोत्तात, कामाक आसात त्या लोकां पासत 8 वरांचेर मीस आसतलें. आनी 9 वरांचेर तान भेटो सुरू जातल्यो. उपकार करून ते वाड्यांतली PPC वांगडी आनी दुसरी आमी वांटो घेवया. लँथन बॉक्सीस तुमच्या घरांनी आसात ती फाल्यां हाडूंक मागता. हाडून थंय अवतार अशी दवरची. थंय जागो आसतलो दवरपाक. उपकार करून नाजाल्यार PPCच्या वांगड्या लागीं दिवन ऑफिसान धाडची म्हूण मागता. मिशन ऑफ दमान ह्या वाठारांत आशिल्ल्या वावरा खातीर आमी भेटयतल्या. फाल्यां खेरीत भाशेन आमी पाद्री पासत मागुया. जेजून मिसाची भेट केली आनीक याज्ञीकपण स्थापलें. सगळे पाद्री पासत आमी मागुया. आमचे इगोजेन वावरून गेल्यात जायते देवाघर आसात तांचे पासत मागुया. जिवे आसात तांचे पासत मागुया. आनी अदीक जेजूचे काळज सारके आमकां याज्ञीक फाव जावंक आमी फाल्यां सगल्यांचो आनी भोव करून आमच्या फिरगुजेंत वावुरतेल्या याज्ञिकांचो उगडास करुया. सर्वेश पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, आशा सोडून देवाचेर विस्वास दवरूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया सगळे तुझे ओकमान. I 28 पान 133. I 28 पेज 133. सगळे तुझे ओकमान मोगाचो देव मोक्षिदा. सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे वखद दिता. सगळे तुझे ओकमान मोगाचो देव मोक्षिदा. सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे वखद दिता. ओथम्या मोच्या पहाड जाता देवाचेर उपकार आठोय. ओथम्या मोच्या पहाड जाता देवाचेर उपकार